केजू ऑप्शन आमचे कडेन 1675 टोटल झोन्स आसात इन नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा. Out of which first auction 203 zones has been bidded, of which we have collected 12 lakhs 13,700 rupees. For second auction we have bidded 133 zones and तातूंतल्यान आमकां 4 lakhs 42,500 revenue येयला. आता out of 1675 887 zones balance उरल्या तांचे आता सील टेंडर जातले विच विल स्टार्ट फ्रॉम 6th of March. 6th of March आमी वाळपयचे दवरलेले आसा. 13, 14 बार्देस, पेडणे, तिसवाडी, बिचोली आनी ताच्या उपरांत 18 आनी 19 तारीख साऊथ गोवाचे दवरलेले आसा. तुमचे सगळे ते हे आसता पळय ते वयता सगळेच झोन आमचे वयता अशें ना, थोडे झोन उरताय बी. ज्या जाग्यार काजू प्लांटेशन सारकें जायना थंय प्रोडक्शन कांय मेळना ते लोक करिनात आनी थोड्या थोड्या जाग्यार लोक काजू काडून भायर उडयतात, ते ज्यूस काडिनात, ताका लागून ते झोनूय वचनात, ते फक्त काजू बियो काडटात आनी काजू भायर उडयतात. सर क्वॉलिटी टेस्ट करपा खातीर तुमचें कितें चॅकींग जाता? क्वॉलिटी टेस्ट करपाक आतां आमचे हेरिटेज फेणी जाल्ली आसा, तातूंत आमचो न्यू सगळो प्रोसेस लॅबॉरेटरी बी सगळो प्रोसेस आसा भितर, तातूंत आमचें जातलें. बट हे जे कोण क्वॉलिटी जी आसा ती डिस्टिलेशन ज्या जाग्यार बॉटलींग वयता थंय सगळे ते क्वॉलिटी चॅक करतात.